वाड आमकां दिसोना आयचो दीस उरबेचो कोण कोणाक आसोना घरे पियेक तुवें वगेरे पाण्या कांय मेळोना कसली फेस्तां वर्साक कित्याक दोन बावडी येना सांजाव सांजूव मुता मुरे वाड आमकां दिसोना आयचो दीस उरबेचो कोण कोणाक आसोना आमी हो सेजा वर्सां वच कोत्ताय आमच्या भुरगेपणाच्यान आमकां उडयलो आमकां हो शिकयलो हें आतां आमी फुडें व्हरपाचें कळ्ळें न्हू आतां आमचे व्हडले भुरगे ना आतां आमकां जाता तशी कोत्ताय आनी वर्सां वर्स आमी हें कोत्तले. Like to give a message to my future generation. Please continue with the same tradition because this tradition has been followed from our forefathers. And our forefathers have taught us to do it in a nice way and with unity and with all our culture and everything. So we don't politicize any of these things. We come together in general and we come here to celebrate Sanjiao. आनी हो इतलो बरो सण आयचो दिसाचो सगळे एकठांय जावन हांगा बांय क्लीन करता बांय उस्पिता एक वीक भर पयलीं आमी सगळे कामाक चालू करता भुरगे मेळोन सगळे हिंदू म्हणना क्रिस्तांव म्हणना जावं मुस्लीम म्हणना सगळे बांय कडेन येवन एक आमी थंय सगळे एक 7-8 दीस पयलीं ती बांय क्लीन करून सगळे आमकां कोण कोण हेल्प करता हांगा बरें दिसता म्हाका तें पळोवन. आनी अशेंच हे आमचे फ्युचर नेक्स्ट जनरेशनान हे चालू दवरचे आनी हे सगळे भुरग्यांक सांगता हे आतां आयज आमी फाल्यां ना तुमी सदां आसतले तुमी हे नेक्स्ट जनरेशन हे सांबाळून दवरपा जाय. हांव सगळ्या वास्कोकारांक आमच्या जॉन बाप्टिस्ट फेस्ताचे उनोनीत परबी दिता. तश्योच हांव कॉपेल कमिटी चेअरमॅन आमचो आलेक्स तसोच मारियो जेंच्यांनी हे आमचे लायव्ह बँड हाडला आग्नेल सगळे आग्नेल अँड ग्रूप हांव तांकां देव बरें करूंक म्हणटा की हे ट्रेडिशनल आमच्या म्हाका दिसता भुरगेपणांतल्यान जे शेजांव हो सगळ्या गोंयकारांचो सण हितूर मुस्लीम हिंदू कॅथलीक सगळे एक जावन साजरो करता. आनी तशेंच पयलीं शेजांव कसो आसलेलो सगळे बांयनी म्हाका दिसता आमच्या वॉर्डान मुनवेलान 15 तरी बांयो आहा 15 बांयोनी आमी उडक्यो मारीत भितर मस्ती करीत आमी हो सेलिब्रेट करताले. पूण आतां ह्या गव्हर्मेंटान खंय तरी न्हंयो बांयो नश्ट केल्या ताका लागून एकूच बांय क्लीन करून सगळ्यांक एकी कडेन युनायटेड हाडून आमी शेजांव साजरो करतात. आनी हो सण आमी कंटिन्यूस चालू थेयतले आनी जो पर्यंत आमी आसा तशीच आमचे पिळगेक आमी दाखोवंक दिता की ही संस्कृताय आमी हांव कोणा कडेन तरी हांगासर उलयतालो हो एक्चुली सण खंय काजाऱ्यांचो मावडच्यान देणगी दिली जातात आनी सगळीं न्यू काजारी जेन्ना हांगासर येतात तेन्ना सगळे मावडच्यान देणे दितात आनी ते जेन्ना शेजांव सगळे लोक दारांनी भोंवतात आनी ते तांकां दितात देणके पणस आसूं आंबे आसूं अननस आसूं बाटल्यो आसूं सोऱ्याच्यो आनी सगळे सेलिब्रेट करता. हांव मागतां वास्कोकारांक आनी गोंयकारांक विवा शेजांव. हांव सगळ्यांक साजाची परबी दिता आनी तशेंच कॉन्ग्रेट करता यंग बॉयज ऑफ वॉर्डान तांकां की हेंच्यांनी हें ट्रेडिशन आजुनूय राखून दवरला म्हटल्यार कितें आहा आतांच आमच्या नंदा बाबान सांगलां तशें सगळे कडेन सगळ्या बांयनी आयज उडक्यो मारपाक हें ना कित्याक बांयो पिड्ड्यार जाल्या बांयन उदीकूय पिवंक मेळना. त्या खातीर हांव फर्स्ट म्हणटा तें ह्या भुरग्यांक फर्स्ट परबी दिता कित्याक हेंच्यांनी हो ट्रेडिशन आहा पळय तो लायव्ह दवरलो आनी हो हेंच्यांनी हें फुडें दवरचें आनी आमच्या नेक्स्ट जनरेशनाकूय हें कळोन येवचें की बाबा हो सांजांव आसता आनी हेंच आमी ट्रेडिशन फॉलो करचें.